प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 5वा विसवोर वोड 31 ते 47 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 5 वर्सेस 31 to 47. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजे गोवायकेक मोल ना. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाणा. तुमी तुमच्या निरोप्यांक युवाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायकेचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारुणा पासत उलयतां. ज्यो हांव एक जळटी आनी लोकलोकीत पणटी जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इतलो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवायकी जिवाचे गोवायकी परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्या हांव करतां तीच कामां. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दिता. बापान म्हाका पाठयला आनी ताणेंच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रूपूय तुमी कदींच पळोवंक ना, आनी ताचो सोब तुमचे भितर रिगलोलो ना, कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी भावार्थ भिविना. दोन शास्त्रांच्या बरोवप्यांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीट घालून शिकतात. खरें म्हणल्यार तीच म्हजे विशीं साक्षी दिता. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर म्हजेशी येवंक तुमी राजी ना. मनशाचो जो मान म्हाका मेळ्ळो तांची हांव परवा करीच ना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवय नाच. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव आयलां, तरी तुमी म्हाका मानून घेना. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतले. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येता, कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जाता. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी परवा करीच ना. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजो नाका. मोइजेसाचेर तुमी भरवंसो दवरता तर तोच मोइजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोइजेसाचेर भावार्थ दवरलोलो जाल्यार म्हजेरूय तुमी भावार्थ दवरतो आसते, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपाचेर तुमकां भावार्थ ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर कसो म्हूण तुमकां भावार्थ आसूं येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी खूब वस्तू आयकता, पूण आमचो विशय वा आमची चोत्राय फकत ह्या 44 वोडीर आमी आयज नियाळ करुया. आनी ह्या 44 वोडीन आयज कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत, कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खोशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी परवा करीच नात. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, कोण आमकां आमी कोण आमकां व्हडलो मनीस येत जाल्यार कोण आमकां कोणा कितें सांगीत जाल्यार आमी एकामेकाचो मान घेवंक सोदता. ओर आमी कितें बरें केलें जाल्यार आमी दुसऱ्या कडसून तेणी बरें म्हणलें आमचे विशय वयर, आमी बरें केलें काम तें आमकां बरें आवडटा. कित्याक आमी सदांच एकामेकाक पळयता की कोण आमकां बरे भाशेन उलयता, कोण आमकां मान दिता, कोण आमकां एके भाशेन चड व्हडपण दिता. पूण भाव भयणीनो, आयच्या 44 वोडीन जेजू म्हणटा तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत. भावार्थ कसो येत म्हणटा तो, कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवंक खुशी जातात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमची चोत्राय मनशांचेर येता, आमी समजता की मनीस जो देवान रचला
ताजेर आमी चोत्राय वेता, आमी मनशाक मान दिता, पूण देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरिनासतना आमी देवाक मान दिना, तर आमकां कसो भावार्थ येतलो? भाव भयणीनो, भावार्थ मनशाक को येता? भावार्थ येता आमी फकत आमची चोत्रे मनशांचेर धरून न्हय. आमी कितले फावटी हाणें सांगलें ताणें सांगलें, देवाचें उतरय सांगलें जाल्यार आमची चोत्राय सदांच ह्या बरयलेल्या उतराचेर आसूंक जाय. कित्याक जें पवित्र पुस्तकान बरयलां तें जावन आसा देवाचें उतर, तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें उतर, तें जावन आसा जेजूचें उतर, तें जावन आसा सर्गीच्या बापाचें उतर. आनी देखून भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी खरेंच ह्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरता, कितलीं जाणां आमी तें उतरा प्रमाणे आमी चलता, कितलीं जाणां आमी ह्या आमच्या मनाची नडसडणी करून तें उतर आमी पाळटा. कितले फावटी भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर आयकता म्हणटा, आमी मागणें कोत्ता म्हणटा, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा की वी बिलीव म्हणटा आमी, पूण जेन्ना कोण आयलो आनी ताका बिलिवर म्हणलो, आमी म्हणटा हो खंयसलो बिलिवर, हो म्हाका दिसता आमच्या धर्माचो न्हय. कित्याक भाव भयणीनो, जेजून सांगलां, जो ताजेर सोत मानता म्हणजे कितें? बिश्टी कोणाची एक मुर्ती हाडली जेजूची, और एक पायनॉल हाडलें जेजूचें, और कोणाची एक फोटो हाडलो जेजूचो डिवायन मर्सी, आनी ताजेर सगळें मागणें केलें, ताका ताजो अर्थ म्हणटात की आमी भावार्थ दवरता काय? जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्नाच की आमी भावार्थी, तेन्नाच की आमकां भावार्थ आसतलो. कित्याक आमी तें उतर फकत आयकना, पूण आमी तें उतर पाळटा. जाकोबाची पयलो विस्वर व्हड भाव कितें म्हणटा? तुमी तुमकांच फटय नाका म्हणटा. तुमी फकत आयकत 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 आनी तें उतर पाळिना जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतले. तुमी समजतले की तुमी भावार्थी म्हणून तुमी तुमचें तारण जालें म्हणून, आनी देखून तुमी सगळीं स्वर्गार वेता म्हणून. तो म्हणटा तुमकांच फटय नाकात. जो कोण देवाचें उतर आयकता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, ताकाच भावार्थी म्हणटा. आनी जेजू म्हणटा आयज तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत, कित्याक तुमची चोत्राय तुमी फकत म्हणटा एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात, पूण एकल्याच देवा कडचो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच ना. कित्याक भाव भयणीनो, देवाचो मान आमकां कसो मेळटलो? जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटले, खरेंच आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलतले, खरेंच पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. कित्याक देवाचें उतर मास जालें आनी जेजू ह्या संवसारान येयलो, म्हणजे देवाचें उतर जावन आसा जेजू, तें जावन आसा स्वर्गीचो बाप, तें जावन आसा पवित्र आत्मो. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसा देवाचें उतर. पूण आमी कितलीं जाणां आमी धर्म कोत्ता, हें कोत्ता तें कोत्ता, खूब वस्तू कोत्ता, पूण आमी केन्नाच देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करिना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता, तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत, कित्याक तुमी फकत धर्मान भरलेलीं आसा. हें उपास करपाचें, मागणें करपाचें, खूब देवस्पण करपाचें, तें करून आमचो भावार्थ केन्नाच वाडचो ना. भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ केन्ना वाडटलो? जेन्ना आमी देवा कडचो मान, आमी तो जो आमकां देवा कडसून मान मेळटा, देवाचें उतर पाळून, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून, तेन्नाच की आमकां देवा कडसून मान मेळटलो, तेन्नाच की आमचो भावार्थ घट जातलो, तेन्नाच की आमी खरेंच भावार्थी म्हणटले आमकां. आनी तेन्नाच आमचें तारण फकत मरण जाल्या उपरांत न्हय, पूण ह्या संवसारान पासून आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आयज भाव भयणीनो, आजच्यो खबरो ताच्यो खबरो सगळो लोक आतां इतले बाळा कितलो लोक उलयता, कितले लोक सांगता, इगोर्जेन पासून कितलो लोक सांगता, पूण खरें म्हणल्यार आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी, आमकां जाय जे पवित्र पुस्तकान बरयलें ताची सजमणी. आनी ती सजमणी मेळल्या उपरांत तें उतर आमी पाळीत जाल्यार खरेंच आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेतले. हें तारण आमचें जालेंच तें आमकां कळटलें पवित्र आत्म्या उदेशी, आनी ताज्या उपरांत एक सासणाचें सूख आमी भोगूंक आमी पावतले. आयज एक खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खरेंच मान जो आमकां देवा कडसून मेळटलो, ताजे उतरा वरवीं तो मान आमी भोगूंक, तो मान आमकां मेळोंक, आनी आमी खरेंच भावार्थी भाशेन आमचें जिवीत चालूंक आयज तर आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.